दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाऊ बहिणीनो आदल्या आईला वारी 1000 जाले आनी त्या 1000च्या लग्नाच्या जेवणांत लोक सोडायलो मठवान चड लोक आयलो हॉलाक चड लोक आयलो आनी तक्षण घरचो याजमानी दोन येवन म्हणलो फादर लोक चड आयला थंय खालें जाता कोण ना तशें म्हणून मागीर आमी हाचे कडेन उलयले हांव कॅटरिंगाच्या कडेन जेवण पावता गे म्हणून तो सगळोच भियान कामत येता येजमानी न्हवऱ्याचो बापूय कामत येता आनी ती येजमानी त्याची मस्त भियेल्या लोक चड आयला म्हणून आनी लोक थोडे फावटी 1000 चड येता आनी चड आयल्यार बरो उणें येवन पाड जावचे परला चड आयल्यार बरो म्हणचेंचें आनी तुमी मागणें करा फादर मागणें करा म्हणून मागीर पळयतना सगळें जेवण जाल्ल्या उपरांत लोक आयलो आनी आनी कॅटरिंगाचो म्हणलो वडनी फादर मॅनेज करयत म्हणलो आनी पळयतना मागीर मस्त उरलां सकडी लोक जेवण जावन गेल्ल्या उपरांत ती मस्त उरलां जेवण उरलां थोडे फावटी आमी भियेता हांव आनी भियेल्या तक्षण आमकां खालें म्हूण सांगल्यार उणें बगतना कालें जाता कितें जाता म्हूण कळना देखून मगाच्यान थोडे फावटी उणें बगतना आमकां इतलें बगता गे आमकां कितें जाता कोण ना मुखार कितें खाल जाता कोण ना म्हूण सगळें येदोळ्यांक 1000चें खरयें कशें जालां कितें जालां म्हणून त्या न्हवऱ्याच्या बापायकी कळीतच ना आवयकी कळीतच ना कोण आयल्यान कोण गेल्ल्यान की म्हणजे थटाक्क जाल्यान तेणें नवतात थंय येतात वयर येतात मोतीन हें घालून काडयलां कोणें म्हणलें लोक चड आयला जेवण पावचें ना म्हणून तांचें उतर आयकून ती थटाक जावन देदेस्पर जावन गेल्यांत आनी कितें करता मर्याद येता कोण ना तशें म्हणून पळयता जेवण मस्त उरलां मागीर देखून मोगाच्यान जेजू ही सांगता खालें म्हळ्यार हे भियाचो परिणाम आमचेर ह्या म्हळ्यार पडटा गे मस्त परिणाम पडटा भियाचो परिणाम आमचेर पडोन आसता तितलो देखून आमी कितें करचें म्हळ्यार ह्या भियान आमकां कंट्रोल करनातल्या बरी पळयचें भियान आतां मस्त जाणां भुरगीं एग्जामाच्या हॉलाक येता बरें शिकून येतात आनी थंय वचून एग्जाम बरें येता म्हणटा ताका भें येता काल येता कोण ना कितें येता भितर येता आनी दुसरीं भुरगीं काले म्हणटात कश्टांच्या आयलांकय तशें आयलांकय आमकां बरोवंक जायनांकय आनी पोरूंच्या वर्साचे येवंकूच येवनाकय आयल्या बरी येवनाकय नवेंत कितें खंयच्या बुकांतल्या आयलांकय बुकां भायर आयलांकय म्हणटात भुरगीं कामतात भियेतात आनी भियान भितर येताना तांकां हॉलाक येता म्हणटाना पेपर इजी आसता हांची मोत जमता उडासाक त्या रिसेप्टर सगळे क्लोज जातात ब्रेन वर्कच जायना थंड जातात हें भियाक कठीण सकता उडासाची सकत काडचीत सकता आनी एपटी थटाक जावन मेंदू दमची सकत आसा ह्या भियाक देखून भें मोत काम करनातल्या बरी करून सोडटा मोतीचें फंक्शन आलें काम करचें सकतच नपयस केल्ल्या बरी करता भियाक देखून भुरग्यांक धैर्य दिवचें आनी त्या कालार आनी एग्जामा येता नंतर देखून मस्त भुरग्यांक हांगा हाडटात देखून आमी हें शिकयता तांकां भिवन मागीर तें भियेनातल्या बरी करून सोडटा हांव तितले 15 मिनटांनी आमी अशें करता भुरग्यांक अशें तांचेर झापडयता ती मागीर भियोंक भियेनात भुरगीं देखून मस्त भुरगीं आपरा आयलीं आनी भियाच्या विशयान एग्जामा येता मार्क उणें मेळटात कालें करचें कळना तकली गुल्ल्या बरी जाता म्हणून आनी पुरा देखून हें भियाचें परिणाम आमचेर कठीण परिणाम घालता हें आमची जिणी सुफोळ करची यशस्वी जावचें भुरग्यांक बरें मार्क मेळचें आनी इंटरव्यूवान थोडीं भियेतात थोडूच येवना म्हणटा एक भुरगे काही सारिल्लें काही येना फादर म्हाका भितर येताना खरें बें दिसलें ताणें म्हजे कडेन एकावंट्साच्या विशयान 2 सवालां केलीं आनी म्हाका तें उलोवंक तूं जावना म्हजें काम गेलें फादर म्हाका मेळोन आनी एकल्याक मेळ्ळें पूण म्हाका म्हळें जालें तें काम ताणें विचारलें कांयच न्ही पुरो कळितालें म्हाका ताच्याक चड कळीत आसा पूण तो गुणोन सिंपली विचारतालो म्हाका थोडूच येवना उलोवंक जाय प्लापा जिबूत परतो ना भिया आयल्यार पळया मोगाच्यान भिया आयल्यार कितें जाता म्हणून आमकां कळ्ळें आमची जिणी यशस्वी जायचे जाल्यार आमची जिणी सुफळ जायचे जाल्यार तर आमचो दिश्टावो बदलाचें आमचो दिश्टावो आमचें भें आमचें तावन काडीचें सुफळ जायचें जाल्यार यशस्वी सक्सेसफूल जिणी जायचें जाल्यार आमचो दिश्टावो संपूर्ण तरान बदलाचें दिश्टावो बदलाचें आमचें विजन म्हणटा आमी विजन पळोवची रीत आमी हर एक इंटरव्यू पळोवची रीत एग्जाम बरोवची रीत काम करची रीत बिजनस सुरू करची रीत घर चलोवची रीत आनी मांयक आनी मांवांक पळोवची रीत कुटाम चलोवची रीत मांयन मांवान सुणेक पळोवची रीत जांव्यांक पळोवची रीत ही सगळी रीतच बदलाचें ताका दिश्टावो म्हणटात तो भारी मुख्य आमच्या जिणेंत दिश्टावो भारी मुख्य कळलो दिश्टावो कळलें विजन हांवें आसा गे म्हणून
देखून म्हणयेच्या ग्रंथांत 20:9-18 हे आमी उडास दवरल्यार भोव बरें. आमच्या इस्कालांत हांवें बरोवन घाल्लें हें म्हणयेच्या ग्रंथांत तें 20:9 अध्याय 20:9 अध्याय 18 श्लोक. खंयसर दिसता वो नांगी एक क्लियर विजन, हांव कितें करतां कशें करतां काल येता म्हूण क्लियर विजन नांगी लोक नाश जाता म्हणून देवाचे उतार सांगता. खंय एका कुटुंबाक दिसता वो नांगी लोक नाश जाता, ते कुटुंबांत वयर येना म्हणून. आतां कोण पळय बैल्या गांवाक येताना पळयता आमी आमच्या एका मिसांव टाण्यात हांव न्हू आमच्या भुरग्यांक आमी थंय दवरलें बोर्डार्सांनी दवरतले हांव आनी ते बरें शिकतले तर बरें. आनी 2 जाण भुरगे सर्वेयर जाले वयता ते 2 जाण भुरगे जाले आनी ते क्वांटिफायर म्हणून एक जॉब तांकां मेळ्ळें एकल्याक क्वांटिफायर म्हणून सावदींत. ताणें वचून ते कोलो सांबाळ ताका वयर आयलो क्वांटिफायर म्हणून. थंय म्हळ्यार सर्वे करना आनी परत आनी दाखोवचें कितें केलें कितें म्हणून. तातूंत तुका बरो हुशार आलो तो भुरगो. ताका इल्ली कुमक केली भायर वचून दुर्बळ आवय बापायचो पूत दुर्बळी ती. ताणें मागीर लायफांत वयर येवन ताणें पेंटे तें घर काणयलें आनी कसो ताणें ताचें कुटां भाव भयणीक वयर हाडलें म्हणून ना. देखून तशें ताणें बरें केलें. देखून ताका तो वचून बरो जालो थंय ताचें दिसता वो बरो क्लियर आलो. हांव कित्याक भायर येतां, हांव कितें करीचें भायर वचून स्पश्ट क्लियर दिसता वो ताचो. आनी खरेंच आमी कन्फ्युजन आनी ना स्पश्ट आनी क्लियर आसलो ताचो दिसता वो. आनी एकलो भुरगो ताच्यागे बुदवंतिकेचे तोय भायर गेलो थंय इश्टा सांगता पूण हांव कित्याक हांगा आयला म्हणलो दिसता वो ताचो क्लियर ना स्पश्ट ना. देखून तो भायर गेलो घडलो आनी परत ताणें कालें केलें मागीर ताचें काम गेलें आनी काम येताना गांगा येताना ताचे कडेन पयशे नात. तांकां दिवन हांकां दिवन आनी परत कांय ना. मागीर हांगा सोलोवंक आनी परत कांय ना. मागीर ताचें कुटांब पिड्ड्यार जावन गेलें. देखून दिसता वो देवाचे उतार सांगता खंयसर दिसता वो ना खंय आमी विजन ना दिसता वो ना आमची जिणी लोक नाश जाता. आमची जिणी पिड्ड्यार जाता, कुटुंबाची जिणी म्हणजे वैयक्तीक जिणी पाड जाता. देखून वेर देर इज नो विजन पीपल पेरीश वेर देर इज नो विजन पीपल पेरीश म्हणून देवाचे उतार सांगता म्हणयाच्या ग्रंथ 20:9-18. देखून आमकां एक विजन नासल्यार आमकां दिसता वो नासल्यार 3 परिणाम आमचेर पडटात. हे आमी उडास दवरचे. 3 परिणाम जातात. एक आमचे ते विदोळी जातात आमच्या कुटुंबांत लग्ना जिवितांत. खंय दिसता वो ना हांव कित्याक लग्न जालां म्हणून दिसता वो क्लियर आसा. जे लग्ना जिणेंत आमी खंय वचूंक का कितें करूंक का कित्याक हांव काजार जालां म्हजी लग्ना जिणी कशी आसा जे म्हणून व्हंकलेकी न्हवऱ्याकी दोगांकी स्पश्ट कळीत आसा. जे काजार जावच्या पयलीं आमी कित्याक काजार जाता ह्या कुटुंबाक काजार जिणे आमकां कितें मेळाजे आमच्या जिणेक संतोश कितलो मेळाजे समाधान कितलें मेळाजे कितें सादिसून करूंक का देवा मुखार आमी यशस्वी लग्ना जोड्यान जावचें कशें गे म्हण तांकां दिसता वो क्लियर आसा. जे नातले विदोळी जातात विंगड जातात. थोड्यांनी पयशांक आशेवचें आनी थोड्यांनी आनी दुसरें कितें आशेवचें आनी एकामेका फायदो उठोवचो आनी विदोळी जातात न्हवऱ्या कडेन व्हंकले कडेन काजारीचें लग्ना जिवितांत. कुटुंबां जिणेंत ती तशेंच देखून विदोळी जाता. देखून आमी कितें करीचें म्हूण सांगल्यार आमकां एक दिसता वो आसा जे तो दिसता वो ना जाल्यार 3 परिणाम. एक विदोळी डिविजन म्हणटा आमी विदोळी जाता लग्ना जिवितांत आनी विदोळी जाता. ते दिसता वो नासल्यार आनी एक जाल्यार म्हळ्यार एकामेका आदाळचें हांडोवन पडचें म्हणटात पळय हांडोवन पडचें आदाळचें. 2 कारां मुखार म्हळ्यार आदाळटात पळय तशें एक्सिडेंट जावचें कोलिजन म्हणटा आमी कोलिजन एकामेका आदळचें हांडोवन पडचें जाता. देखून आमच्या लग्ना जिवितांत गे कुटुंबा जिवितांत गे काम करच्या जाग्यार गे आमच्या सामाजीक जिवितांत गे कितें आमी आदळून पडटा जाल्यार आमचो दिसता वो क्लियर ना. एकामेका तुवें तशें केलें तुवें अशें केलें म्हणून आमी आमचो दिसता वो सरको नासल्यार आमी आदळून पडटा. मागीर कितें करता इतली आमचे तिसरो परिणाम म्हळ्यार टायम वेस्ट करता वेळ पाड जाता आमचो. लग्ना जिवितांत 16 वर्सां जालीं बायल कोण म्हणून न्हवऱ्याक गुर्तना न्हवरो कोण बायलेक गुर्तना आणकी टायम वेस्ट 16 वर्सां आनी मेळटात की तांकां ताणें एंगड रावल्यान तशें अवकाश उगडयता मेळ्ळ्या अवकाश आमी कितले तांकां कुटांब बांदून हाडूंक घर करूंक भुरग्यांक हांगा सांबाळून हाडूंक एक अवकाश आसलो ताणें अवकाश उगडयलो. अवकाश उगडयता टायम वेस्ट करता आमी तूं वचोन पडोवन पर्सनल विशय काळजान दवरून हांवूय दाखयता हांव करून दाखयता तुवें करून दाखयता म्हणून हांव करून दाखयता म्हणून तशें देखून अवकाश उगडयता. देखून पळया दिसता वो देवाचे उतार सांगता दिसता वो सरको ना जाल्यार 3 परिणाम आमचेर पडटात. एक आमचें तें एकवट येना विदोळी जाता डिविजन जाता. वय आमी विंगडी वांटे पांटे जाता कुटुंबांत
आमचे थंय दिश्टावो नासल्यार अशें गरजे हांगा पावजे देवाक आमी अशें पासान करचें म्हणलो इरादो नासल्यार आमचें तें विदोळी जाता. दुसरें आमी आंडोवन पडटा आदळटा एकामेका आदळोवन पडटा विंगड जाता तशें जाता कोलिजन जाता. तिसरें आमचे अवकाश सगळे येता एकवट हाडूंक बांदून हाडूंक आनी ग्रोथ हाडूंक वाडवळ हाडूंक आमी सुकोवन पडटा टायम वेस्ट करून खणयता तांतू म्हणून मागीर ते रेस्पोर जाता टायम वेस्ट करता. हे 3 परिणाम देखून पयलें पळया विदोळी जाता. आपूण स्वस्थ नासल्यार सैरीक घट जायना काजारी जिनी जिन्यान फूट येता विंगड जाता काजारी जिनी थोडे फावटी थोडे सैरीक पळय स्वस्थ नासल्यार सैरीक घट जावंक तायकना आनी एका चेरक्यान कितलीं चेडवां पळयलीं एक ताची घट जावन आणखी जावन म्हणटा प्राय जावन तेत्ता वय 20 आनी 7 वर्सांचेर करेक्ट टायमार ताणें चेडूं पळय सुरू केल्लें. आतां 40 लागीं जावन येयल्यांत आतां चेडूं मेळनात आतां पळय म्हळ्यार दिश्टावो क्लियर ना एक विशय तकलेन दवरून खणून अशें जायचें तें संवसारी सूख भोग आनी तें दवरून खणयल्यार तुका जाता संवसाराच्या म्हण थोडी जिनी बांदून हाडची स्वस्थ क्लियर ना जाल्यार जिनी परिस्थिती अशी जाता विदोळी जातात देखून आमची जिनी विदोळी जायनासल्या बरी आमी पळयचें पडटा आमी जिनी विदोळी जायनासल्या बरी काजारी जिन्यान फुटी येनासल्या बरी पळयचें. जर तर आमचो दोगांचो इरादो पतीचो इरादो स्वस्थ आसा क्लियर आसा ताणें करचें त्या इराद्या खातीर इनेच दीस सकाळ आसता सांजे सकाळीं सांजे आमचो वावुरचें त्या इराद्या खातीर दोगांचें थाळ पडटा. काजार जिनी आपुरबायची जाता आमची मालकडी असली आपुरबायची जिनी लग्नां जिवीत जियेल्ली देखून तें आमकां विदोळी जायनासल्या बरी आमी पळयचें आमचें दिश्टावो आमी कितें करता उद्देश कितें म्हणलो स्पश्ट जायचें. दुसरें विजन नासल्यार आमकां एक कितें करता म्हणलो आमचो शेवटू स्पश्ट क्लियर नासल्यार आमचे खाल जाता म्हळ्यार वांटे जातात फूट येता वांटे विदोळी जाता डिविजन येता वय देखून संबंद मोडटात संबंद तुटतात 2 ग्रूप जातात व्हंकलेचो ग्रूप न्हवऱ्याचो ग्रूप जाता इंगड जाता कुटुंबांत भुरग्यां मदें 2 भुरगे सांगता एक भुरगो इंगड एक 2 इंगड तशें विदोळी जाता. थोडे टेम आमी पळयता विदोळी जावच्या फायनान्सान एक इल्लोसो फायनान्स म्हणून सांगल्यार आर्थीक परिस्थिती पयशे दुडू आनी आस्त आनी प्राव विबाड जाता फायनान्सांत तसो एक इल्लेशे पयशे तो असो इल्लेशे पयशे अशें म्हणून तशें फायनान्सान तेंत पार्टनरा मदें फूट येता. दोग जाण बरें मेळून हॉटेल चलयतात हॉटेल बरें चलतना तांचे मदें फूट आयली हांव चलता म्हणून म्हजे पयशे इनकाम दी म्हणून तितले पयशे ताका दिवंक गेल्यार हॉटेलार चलोवंक जाता गी ह्यो व्हडल्या हॉटेली कतपटी ना देखून पार्टनरा मदें फूट आयल्यार आनी तांचें सुमार तांचे पर्पज तांचें विजन क्लियर नासल्यार दिश्टावो क्लियर नासल्यार अशें जाता. मागीर थोडे टायम पर्सनल क्रायसीस म्हूण सांगता म्हजे जिणेन थोड्यो कठीण समस्या येवन म्हाका काम घालतल्या बरी जाता पर्सन देखून तुका एका वयल्यान एक समस्या येवन तुका एका वयर एक समस्या रावल्यार तुका फेस करूंक कश्ट जाता देखून तुवें तेंकां जें म्हण सांगल्यार हे 3 तुज्या स्पश्ट करून इरादो आसा जें खलें करताय जाल्यार ह्या जाग्याचें जिनी जाल्यार स्पश्ट क्लियर आसा जें आपूण कहली जिनी जियेता देवाक सरेंडर करता म्हजी जिनी हांव सरेंडर करून समर्पीत करूंक आयलां हांव देवाक म्हजी जिनी समर्पीत करता म्हण स्पश्ट आसा जें देखून तुका बावडटान मार्गदर्शन करिनाय तर तूं करिना सोडिनाय जाल्यार तुजी जिणी परतून तुका आमची जिणी आमकां नाश करून खणयता देखून आमी काय करचें बावडटांत भियांत न्ही आमकां चलयचें बावडटान आमकां चलयचें बावडटान आमकां मार्गदर्शन दिचें गायडन्स दिचें कितें करीचें हांवें कितें करून म्हजो बावडटान म्हाका सांगाचें तो बावडटा हांवें म्हज्या काळजांत रोपीत करचें नांतर काळ जाता आमी नाश जाता वय आमी देखून आमच्या मागण्यांत ध्यानांत बावडट्याची जिणी रोंबयचे बावडट्याची जिणी घट्ट करून घडयचे तळी बावडट्याची जिणी आमकां मोव गरजेची जिणेची गडितां बावडटान आमी पळयचें हरी एक जिन्यांत ल्हान गडितां घडटात हें म्हणण्या बा हें देवाच्या देण्यान हांव ह्या परिस्थितींत हांव भायर येतलो म्हणून आतां एक सैरीक तुटली ना देव म्हाका आनी एक सैरीक बरी दितलो म्हणून एक फायनान्सान काल्यांक जालें म्हाका सोडून जालें म्हणजे आर्थीक परिस्थिती ती लॉस जाली ना देव परतून म्हाका उठयतलो म्हणून एक विजा म्हाका मेळोना ना आनी एक म्हाका आनी कोणी म्हळें म्हाका बरो विजा दितालो बरें काम मेळटलें म्हजें काम गेलें ना देव म्हाका सोडून घाली ना आनी म्हाका काम दिता म्हणून आमी घट्ट पातयेवचें तशें पातयेतना आमकां देव आदर चलयता देवाच्या मार्गांत आमचो बावडट घट जाता आनी बावडट्यात जिणी सुपळ जाता आमची खंत बेजार बें पयस येता
पयस येता देखून भियांनी आमकां चलयचे भियांनी आमकां चलयचे बावडतान चलयचे जिनी गडितां बावडताच्या दृश्टीन पळयता बावडता आमकां चलयता बे आमचे तावन पयस येता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भियेनाकात म्हणटा देखून पुनर्जीवन जाल्लो भुरगो समाधान तुमकां भियेनाकात समाधान तुमकां म्हणटा त्यो स्त्रियो भियेल्यार तांकां जेजूचो पाटलाव करूंक जायना जेजूचो पाटलाव करूंक जायना जिणेंत विदोळी येतात आनी तांचें दिश्टावो क्लियर जायना तांकां मुखार कितें करचें म्हळ्यार स्पश्ट कळीत ना तांकां देखून जेजू म्हणटा भियेनाकात तुमकां दिश्टाव आसा तुमी खंय वचचें खंय पावचें म्हणून बापा नेमी येयला थंय तुमकां वचोंक आसा देखून तुमकां स्पश्ट कळीत आसा जें म्हणून देखून जेजू सांगता भियेनाकात म्हूण सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सांगता तांकां सांग भियेनाकात म्हळ्यार भियें काळो काडटा मुखली वाट फुडें कितें करचें म्हळ्यार स्पश्ट कळना स्वस्थ दिसना देखून बें एक थोडोसो दोळ्यांक काळो काडल्या बरें हाडटा कितें करचें खालें करचें म्हणल्यार आकांत हाडटा त्या आकांताच्या काळो कांत मुखार वचूंक जायना फुडें कितें स्पश्ट कळना गैरें दिसता कितें करचें तें कळना आमकां देखून शिसांक तशेंच जालें मोगाच्यानो जेजू कुर्सार प्राण करन ताची कूड निकेपिल्या वेळार शिसांक तशेंच जालें तांकां कितें जालें म्हणून मुखार कितें करचें म्हूण कळना कित्याक म्हणल्यार तांच्या काळजान भियान दन खाणयलें बावडतान दन खाणें जें आसलें जेजू सांगाता तें आसलें जेजून केल्लीं असर्यान ताणें पळयलीं जेजून तांकां ताच्या मरणा विशयान स्पश्ट सांगलां आनी आदी मागान हांव देवाचे उतार कितें सांगता देवान कसली प्रॉफेसी केल्या गवय तें पुरो तांणी मोतीन धरून काडून आठेज आसलें ताका भियें येता तेन्ना बावडत तांचो काळजां रोमण येता आसलो बावडताचे वयर तांणी जिणी बांदून हाडचें आसलें आतां जेजू कुर्सायलें आनी चेपलकारांनी न्हिदयलो आनी ताका समाधीक व्हडलो फातर शिळा तांणी दवरलो मोर घाली आतां जेजू समाधी भितर ते भियान कांपले भियां आयिल्ल्या वरवीं ते पळोवन गेले ते एकवट येवच्या बदला विदोळी जाली शीस इंगड मेळ्ळ्या वाठांनी पळोवन दवले ते हळ्यांनी गल्ल्यांनी दवले विदोळी तांचे तें आयल्यो एकवट येवच्या बदलाक विदोळी आयल्यो देखून ते भियां आयिल्ल्या वेळार काय जाता म्हळ्यार क्लियरली आनी करेक्टली स्पश्ट आनी सारकें पळोवंक आमकां तें सोडिना आमचे दोळे मस्क जाता स्पश्ट पळयचें क्लियर पळयचें हांव कित्याक जेजू आतां मरण पावलें समज आसा जेजू जिवन जाता जेजू आमच्या सांगात आसतलो आमकां आदर चलयतलो आमी कितें करचें जेजू तिळशितलो आमकां पळयतात आमचेर येतलो जेजून पयल्यान पुरो सांगून दवरलां तांकां जाल्यार ते भियां आसल्या वरवीं देवाचे उतार जावन तांकां मोत तांचें काम करना जाली जायते बटी आमकांय एक नश्ट जाल्ल्या वेळार काजारी जिन्यान कितें समस्या येयल्ल्या वेळार आमी भियेल्या तक्षण कितें जाता म्हूण सांगल्यार आमची मोत काम करिना काळोख एका थारोस येता ह्या काळोखांत कितें करूंक घेता हांव आनी आमी करीत नजो जाल्लीं कामां करन आमची परिस्थिती आणखी गंभीर करून येता हांव आनी त्या परिस्थितीन भायर येनातल्या बरी तितली संदिग्ध करून येता हांव आनी ती परिस्थिती आमकां आमचो संबंद नाश करून घेण्याल्या बरी आमी येता हांव भियेल्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार नेगेटीव चिंतपाक खंयचें नेगेटीव आतां पॉजिटीव कांय चिंतीन आमी नेगेटिवाक वस्तू दिता हांव तशें जाल्यार आनी तो म्हजे जिणें अशें जालें म्हाका मुखार वचोंक जायना म्हजे जिणेंत तो तशें करीत जाल्यार हांवें चिंतून तशें करतलो म्हणून म्हजी जिणी आनी पिड्ड्यार जावन गेली म्हाका कितें जाता तें चिंतान काय जाता स्ट्रेस जाता मतीक स्ट्रेस येता टेंशन चड जाता टेंशन येता टेंशन आयिल्ल्या क्षणान परतून म्हाका जिवन करूंक जायना काण जेवण पडना न्हीद पडना काण जेवण करूंक जायना तें जाल्यार म्हाका कश्ट येता देखून म्हाका शिसांक तशेंच जालें देखून ते पळोवन गेले तांणी सांगाता येवन एकवट जावन त्या सांगाता येवन जेजूच्या मिसांक आमी आत्यांक घेवया म्हणलें जाल्यार आणखी सालिसायन जातालें तें पळोवन दवरलें देखून एक पळोवन वचोंक कारण कितें म्हळ्यार फियर ऑफ इनएडिक्वेसी म्हणटा आमी फियर ऑफ इनएडिक्वेसी हें आमी उडासोचें बेंग कितें म्हळ्यार कळ्ळें त्या नमण्याचें बेंगी म्हणून पयलें नमण्याचें बें जावन आसा उणेंपण बगचें त्या खाजारी जिन्याक खाजारी माटवांत त्या घरच्या येजमानीक कोणें घेवन सांगलें मस्तू लोक चड आयला खंय जेवण पावना खंय सगळीं भियेलीं ती भियोन कांपण येयलीं कोण आयल्यान त्या लग्नाक कितें परत जालें कांय कळीतच ना तांकां कळीत ना आतां रोडोन सुरसुरतात आमी खंय आसलें हांव म्हाका काळोखांत बगल्या बरें जालें हांव हे कडेन बसून आली म्हाका खंय काल कितें जालें म्हण ना म्हणून देखून आमचे कडेन आसची समजोणी ती पावना म्हणलें वय आमचे कडेन आसलें संपणबूल आमचे कडेन इतलें आसा तें इतलें पावना म्हणून आमची समजोणी पावना आमचो दुडू पावना आमची थायराय पावना म्हणून उणेंपण आमी बगचें उणेंपण बगचें हें बें
पयल्या तराचें बँक तें म्हणून उणेंपण बगचें म्हजे कडेन ना म्हणून एक मुखार वचून वाचया म्हळ्यार म्हाका तें वाचचें तितलें म्हाका म्हजी हुशारकाय म्हजे थंय ना चालाकी ना म्हणून मुखार वचून 2 उतरां सांग म्हळ्यार ती चालाकी म्हाका ना तें देणें म्हाका ना म्हणून आनी तूं एक बरें कंथार म्हण ना म्हजे लागीं देणें ना म्हणून म्हाका टॅलंट ना म्हणून देखून शिकोवचें देणें ना आनी उलोवचें देणें ना हें म्हाका पावना आसा इल्लेशें पावना म्हणून देखून नॉट इनफ म्हणलें हें नेगेटीव आमचें तें घालता केदाळ म्हळ्यार उणेंपण बगचें मागीर तातूंत घाल म्हळ्यार देवान दिल्ली थांक हांव पावना म्हूण हांव लेखतां देवान इतली थांक दिली हर एकल्यांक ती थांक म्हाका पावना म्हूण हांवें लेखचें हांवें चिंतचें देखून अंडर एस्टिमेटींग म्हणटा आमी इंग्लिशान अंडर एस्टिमेटींग म्हळ्यार थांक चड दिल्या हांवें उणी म्हूण चिंतची देखून आमच्या करना हें जायना हें करूंक जायना कंथार म्हणूंक जायना वाचूंक जायना घराक सपोर्ट करूंक जायना मांयक मांवांक म्हाका पळोवंक जतन करूंक जायना आवय बापायची साकरी करूंक जायना भुरग्यांनी म्हाका शिकोवंक जायना म्हणून उणेंपण बगचें म्हाका ती बुदोवंक जायना तें बळादीक जावच्या प्रास आमी अस्कत जावन येता बेल्ल्या वरवीं आमी अस्कत जाता मेन कारण म्हाका जायना म्हणलें उणेंपण जाता देखून बावडतांत बरी जे आमी बावडतांत बरयल्यार आमी आमची कांत जाता म्हळ्यार ताची गत एक काल बावडतांत बरल्या वेळार आमकां खंयची इतल्यान त्राण बळ मेळटा गे खंयचें काम करूंक जाता शिसांनी कालें केलें म्हळ्यार ताका जेजूक जाल्ल्या बरी ताची गत आमकां येत ताका कुरसायल्या बरी आमकांय कुरसायत ताका मारल्या बरी ता आमच्या आंगार पिटो करतीत देखून आमी हांगा तावन नाका हांगा रावचें नाका हांगा तावन पळोवन या हांगा रावचें नाका आमी पळोवन वचूं म्हूण देखून ते काल ते पळोवन गेले पयशिल्ले गांव पळोवन गेले जुदेवानी करचें ताणें पळयलें जुदेवानी करच्या ताणें वस्तू दिलो गामान दिलो ते करतीत कर देव तसो हात दाखोवन तो हांज्यांक जाणा आमकां बाचाव करतीत म्हळ्यार देवाचेर गामान दवरचें म्हणल्यार जुदेवानी हेरांनी मनशांचे वयर ताणें गामान दवरलो ते तशें करतीत आमकां जेजूक मारल्या बरी आमकांय मारतीत म्हणून गामान आनी वस्तू ताणें मनशांक दिलो जुदेवांक दिलो स्वाय ताणें सोम्याच्या उतरांक ताणें वस्तू दिवना देवाक वस्तू दिवना देखून कश्ट येयल्या वेळार आमी सोम्याक वस्तू दिना जाल्यार देवाक वस्तू दिना एंत आमकां दरकण येता आनी आमचें जिणी फळादीक जायना मगाच्या बाबयनीनो बावार्थाच्या दोळ्यांनी पळय नासल्या वेळार आमकां मिजरेबल बगता चिंताजनक आमची स्थिती जाता चिंताजनक आतां म्हणटा आमी मिजरेबल जे जिणी जाल्ल्या बरी बगता अयली जिणी शिसांची जाली शिसांनी बगलें घालें शिसांक बगलें आमची वेस्ता जालें आमचें जीण मिजरेबल जालें फुडली जिणी बियाच्या दोळ्यांनी ताणें पळयली मुखार आमची गत कितें गे म्हणून जेजूक फळ न्हू दवतात पयस वेतात ह्यो दोग जण इमावसाक येता सांजेच्या वेळार आनी जेजू तांच्या सांगाता सोलोवन येता तांकां पुरा गोत्त आसा जेरुसलेमान कितें जालें म्हणून आनी दोगां स्त्रियांनी येवन आमी जेजू रितो पोंड पळयलो जेजू जिवन जाला म्हूण सांगलें पुरा पळयलें पूण ते पातयेन नासल्या व्हरून देदेस्पोर जावन तांच्यांचें उतार आयकून देवाचेर भार घालना आसतना ते पुरपुरोवन येतात एक काल म्हळ्यार बेंच दिसल्या वेळा क्षण आमी कितें करता पुरपुरतांव तांकां पुरपुरतांव हांकां पुरपुरतांव एक्यूज करतांव तांच्या विशयान कंप्लेन करतांव दुरसातांव तांणी केल्ल्या वरवीं म्हाका अशें जालें तुज्या वरवीं म्हाका अशें जालें आनी पुरपुरतांव तांणी तशें केलें आनी अशें केलें आनी म्हजी गत पळय म्हणून पुरपुरतांव देखून ते पुरपुरले जेजून आमकां हाळे ताका कुरसायलो ताका मारलो आमी मेसाय म्हूण चिंतलो ताणें सांगलें तो मेसाय म्हूण आमी आशेन आसल्या आतां ताणें केलें पळय ताका धरलो आनी मारलो म्हूण तांकां पुरपुरतात जेजू पुरपुरतात आनी येतात ते देखून तांचो बावडतासो दिश्टावो गरज हाका वखात ह्या दुरसोनच्याक ह्या बियाक ह्या पुरपुरच्याक आनी दुरसोन आमी कांगाल जावन देदेस्पर जावनच्या ह्या वखदा ताका वखात एकत म्हळ्यार बावडतासो दिश्टावो बियासो दिश्टावो न्ही बावडताच्या दृश्टीन म्हजें मुखलो फुडार जिणी कितें पळयचें बियाच्या दृश्टीन म्हाका म्हज्या फुडली जिणी कशी म्हूण पळोवन जो बावडता देव आसा म्हाका सोण घाला म्हज्या सांगात आसा जेजून सांगलें उतरां मती कुडासा कडेचें आनी जेजू सांगता आवय बिये नाकात देवाचे उतार सांगता तुमी बिये नाकात म्हणून बिये नाकात म्हणटा तांकां दोगांयकी सांगाता येताना जेजू आदी मागान थावन आरंभात थावन हांव सुरू करता मैजेत हांव सुरू करता देवाचें उतार तांकां हर एक अंतान विवारसून ताचो अर्थ सांगता आनी ते देवाचें उतार आयकताना थंय म्हणटात आमच्या भितर उजो पेटता न्ही आमच्या पेटल्या बरी चाललो न्ही आमकां भितर एका म्हणसो उजो एका तरेची उमेद एका तरेची थांक एका तरेचें बळ एका तरेचो उजवाड संतोश उल्हास बरोवन आयलो न्ही म्हूण उंडो म्हणटाना ते वळख धरतात वो सोमी म्हणून तांकां खडी हर्थ जाता जेजूच्या जिणयेचो आनी ते परतून गुंतात तेन्ना उठतात आनी फाटीं नवतात शिसा लागीं नवतात आनी शिसा लागीं वचून जाल्ली गजाल सगळी ताका विवरसून सांगतात
तांकां जाल्ली गजाल आनी बावडतान व्हरतात जेजून तांचें बँक हाडन तांकां देवाच्या उतराचो धैर्य बरयल्ल्या वेळार बावडताचो दिवो तांच्या थंय पेटयल्ल्या वेळार ते जेजू थंय परतून फाटीं येतात. देखून एक आमी पयलें म्हळ्यार उणेंपण बें येवचें उणेपणाचें बें येवचें. एक दुसरें बें म्हळ्यार हेरांचेर दिश्ट लाविल्ल्या क्षणां आमकां बें येता. हेरांचेर दिश्ट लावन हेरांचेर बळ आमी पातयेवचें. हेरां कितें सांगतात हेरांचेर कितें करतात तांचें कर म्हाकाय मारतीत म्हाकाय कुरसायतीत म्हणून बें आनी हेरां कितें करतात म्हणलें तशें बें येता. तिसरें बें आमकां येवचें जाल्यार बदलावण आयिल्ल्या वेळार चिंतनांतली बदलावण आयिल्ल्या वेळार तें बें येता. बदलावणेचें बें येता. देखून चिंतिनासतना बदलावण खंय जाली जाल्यार आमचें तें चिंतिनासतना म्हजें काम गेलें जाल्यार भियान कंगाल जावन कितले जण आस्पत्रेंत वळवळ्ळ्यात आनी आस्पत्रेंत दाक्तरांक तांकां भियोन काम घेता म्हूण सांगता आनी तुजे लास्ट म्हयनो 1 म्हयनो म्हणटाना हे हांगा हुशारनांतल्या बरी जाता. हुशारनात आस्पत्रेक येतात. आस्पत्रेक येताना वो म्हणटा म्हाका तकली न्हीद पडना तकली हांगा दुखल्या बरी जाता. तकलेचें MRI थोड्यांक पोटान दूख म्हणून पोटाचें MRI जेवंक रुसना पोटाचें MRI काडून तीं वखदां दिवन हाका जाल्लें जाल्यार बियाचें बदलावणेचें बें पयलें आमी नियाळ केलो उणेपणाचें बें. दुसरें हेरांक कितें करतात म्हाका मारतात धरतात हेरांक कितें करतात म्हणलें बें. तिसरें बदलावणेचें जिणेंत कुटुंबांत इल्लेशें बापय आस्त वांटें करतना म्हाका कितें मेळटा तशें वांटो मेळटा गी ना गी कितें गी म्हणून हाडें तशें बदलावणेचें बें. वय तरणाटे आसात काजार जाताना काजार जाल्ले उपरांत बायल एडजस्ट जाता गी ना गी म्हणलें बें हाडून कितल्या जाणां तरणाट्यांक आसा आनी न्हवरो म्हाका मेळ्ळो समा म्हजे लागीं एडजस्ट जाता चेडवांक कितलें बें आसा बदलावणेचें बें. हे दोन सावकारां आलीं आतां काजार जिणेंत तशें काजार जिणेचें बें आमकां व्हरतें येता. देखून आमचें हयलें बें येताना आमकां आमची बदलावणी आयली म्हणटाना आमकां कठीण तराचें बें येता. आनी तें बें देखून जेजूक धरलो जेजूक मारलो जेजू कुरसायलो जेजू मेलो आनी जेजू जिवान जालो अशें उलोवन येतात. जेजू तांकां अर्थ दिताना जेजू आमकां आदार दिता. जेजू म्हाका हेल्प करता म्हूण आमी पातयेल्या वेळार जेजू म्हाका सोडून घालिना ह्या कश्टान म्हाका बचाव करता झुजेन पातयल्या बरें आमी पातयल्यार त्या दळा आमी देवाची महिमा पळयता. जेजू मारताक म्हणटा मारता जर तूं पातयेशी जाल्यार पातये देवाची महिमा तूं देखतलें म्हणून. देखून तुका महिमा पळोवंक जाय तर बें सोडिचें. प्रेज द लॉर्ड. बें आमी सोडया देवाची महिमा पळया. मोगाच्यानो आनी निमाणें चवथें बें जावन आसा फियर ऑफ डिसअपॉयंटमेंट निराशेचें बें करता म्हण आमकां निराशा हाडटा. आमचें आशिल्लें जायनातल्या वेळार तो मेस्सिया तो पुनर्जीवन जातलो आनी तो मेस्सिया आनी तो तेला आयिल्लो क्रिस्त आनी तो वर पदवेदार आनी ताच्या अधिकारांत आमकांय बरें जातलें आमी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसतले अधिकार चलयतले अशें पुरा शिसांनी मतीन दवरिल्लें. देखून तो मेस्सिया आमकां पदवी मेळटली वय. देखून जेजू म्हणटा तुमकां सासवातींतलो बावडता आसलें जाल्यार ह्या गुड्याक व्हरून थंय घाला दर्याक वचून सांगा तो दर्यांत वचून पडटा म्हणून. सासवातींतलो म्हळ्यार काही इडे नासलो दुबाव किडे नासलो. नारला तितलो म्हणोना कुवाळ्या तितलो म्हणोना दुदया तितलो म्हणोना दुद्या भितर इड्यां कुवाळ्या भितर इड्यां तुमी नारळ पडा येदोडलें वळ्यांक जाताना नारळा भितर इड्यां आसा पूण सासांव पळया जिरें पळया जिऱ्या भितर इड्यां आसा सासवा भितर कांयच इडें ना हरकंड आसा वय पळोव. देखून सासवा तितलो बावडता म्हळ्यार इडें नासलो हरकंड बावडता आमचो तेजे. आनी अहल्यो संगती कश्टांच्यो विशय कुटुंबांत लग्ना जिवितांत कामाच्या जाग्यार समाजेंत संबंदांत अहलो कश्ट आयिल्ल्या वेळार असलो सासवात बरी अखंड बावडता आमचें तें आसा जें. देखून मोगाच्यानो बें आसलें बावडता करचें कशें. आतां म्हज्या जिणेंत बें आसा हें बें आसलें आतां बावडता करचें कशें. म्हाका बावडता जावन परिवर्तन करचें बें काडीचें बावडता बसचें. म्हजी जिणी बावडतान गेल्या मात सुखाची उजवाडाची संतोशान भरली यशस्वी फळादीक जाता. ती फळादीक जायचें जाल्यार हांवें कितें करचें. पयल्यान खाल म्हजी जिणी देवाक हांवें सरेंडर करचें देवाक समर्पीत करचें. देखून हर एक दीस म्हजे देवाक समर्पीत करचें. हर एका दिसा कश्ट येतना हांवें थंड रावचें. कश्ट आमचेर आयल्या वेळार देवाचेर हांवें दिश्ट घालचें आनी थंड रावचें. 4 दीस उगत रावलें मागीर त्या कश्टांत थंड रावल्या वेळार ते कश्ट कित्याक आयले म्हूण आमकां स्पश्ट कळटा.
आनी तातूंत भायर येवची वाट जेजू दाखयता. शांत रावचें, कश्ट येताना शांत रावतना आमकां मुखली वाट कितें म्हूण कळटा. देवाचेर दिश्ट लायिल्ल्या वेळार तो म्हाका सोडून घालिना म्हूण पातयल्या वेळार आदी म्हाका ताणें गरे कश्ट आयल्यात, देवान म्हजो कसो आदर न्हू वयर करला, ताका दाण घे, ताच्या मुखांतर घे, हाच्या मुखांतर घे, म्हाका सपोर्ट कर, म्हाका आदार दिवन देवान कशें बचाव केलां. एक घडीत हांवें उगडासा कडेचे आदी म्हाका कश्ट आयिल्ली, आदी म्हाका असली मारेकार पिडा आयिल्ली, देवान म्हाका गूण केल्लें कशें. वय म्हाका पयशांची आर्थीक परिस्थितीन हांव सांपडलो, मस्त कश्टार पडलो, देवान म्हाका कशें भायर हाडलें तें हांवें उडासा काडल्या तक्षणा म्हजो भावार्थ म्हजें थंय वाडटा. देव सोडून घालिना म्हणली, देव कश्टांत ती म्हज्या सांगात आसा, म्हाका आदार दिता, सांबाळटा म्हणून. देखून पयलें देवाक हांवें म्हजें जिवीत सरेंडर करचें, समर्पीत करचें. हर एक दिसा म्हजें जिवीत समर्पीत करचें ताका. तो सोडून घालना म्हणले फातयेनी दिसान दीस म्हजें थंय चड करचें. देखून बियाचीं उतरां आयकोन वचो. दुसरें कितें म्हळ्यार हांवें बें आशिल्लें भावार्थ करून हाणेचें जाल्यार जिणी म्हजी ब्यान बरयल्ली आतां भावार्थान तीर करचें जाल्यार घट करचें जाल्यार बियाचीं उतरां हांवें आयकोन वचो. कोणें बियाचीं उतरां हाडलीं म्हाका आयकोन वचो, म्हजी फातयेनी देवाचेर दवरचें. कोणें सांगल्यार कोणें कितें सांगल्यार तें आयकोन ताचे बरी हांवें करून वचो, ती आयकचें आनी सोडिचें देवाच्या उतरांचेर, देवाच्या आदाराचेर. आनी चड आनी चड बोळ देवाच्या उतरांचेर करचें. तें कशें करचें तें शीस तशें तांणी शिसांनी घाल म्हळ्यार देवाचेर तांणी देवाचे उतरांचेर बोळ दवरच्या बरला, भावार्थ घालच्या बरला, भार घालच्या बरलाक ते हेरांचे तुमकां धरतले आनी आतां मारतले म्हणून ते तशें करतले अशें करतले म्हण शिसू समजलें आनी थंय पळोवन गेले, जेरुसलेम सोडून गेले. देखून आमी बिया तांचे बरी करून जो आमी कितें देव आमी स्पिरितान जेजूचो स्पिरीट म्हाका सोडून घालना, जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हणून घट्ट धरून खाणेचें. तिसरें घालें म्हळ्यार अर्गांव वगळपाचें, गितां गायचें, अर्गांव वगळपाचें. देखून जेजू सोमोग पवित्र मोग, जेजू सोमोग पवित्र मोग म्हणून हांव तें कंथार आसा. बेलेयान मोग, नाजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग, जेजू सो बोळादीक मोग. तें थाळ्यो सापण आमी कंथार हर एका रेतीरेत म्हणटा हांव आनी ताचो अर्थ सांगता आमी लोकांक. देखून मागीर एका किन्नारीच्या नादाक आमी नाचुया, धन्या देवा करचून आज गावुया. किन्नारीच्या नादाक आमी नाचुया, धन्या देवा करचून आज गावुया. हें कंथार म्हणटाना कितली उर्बेन भरता आमी, आलें बें इल्लेशें पयस जाता. देखून सोम्याची बसवण्यो मस्त आसा सोते, सोम्याच्यो बसवण्यो आहात वांजेलांत, त्यो बसवण्यांचेर तुमकां आदार दिता. तुमकां हांव तुमचें उदक, तुमचें हांव झरीचें उदक उणें करचो ना, तुमच्या सांगाता आसतलो, तुमकां संतोश दितलो, तुमचें बँक हाडटलो, तुमकां हांव आदार दितलो, कश्टा वेळार तुमच्या सांगाता समकतलो. कितल्यो बसवण्यो आसा, तुमच्या दुस्मानाक तुमच्या तावन काडटलो, तुवें आशेल्ल्यान तुका दितलो. वय तुवें चिंच्या प्रास सवर्त्यान तुका दितलो. खूबच्यो हजारांनी हजार 4,000 बसवण्यो देवाच्यो. ह्यो म्हाका बसवण्यो एक 25 कूडले उडासांच्या बरी हांवें मती काडीचे. आनी त्यो बसवण्यांचेर ध्यान दवरतना म्हज्या काळजान भावार्थ सडटा आनी शिसांक जेजू भावार्थान भरता. आनी येपतीन ते भावार्थान भरल्या मागीर ते जेरुसलेमा फाटी येतात, जेजूच्या वाटेक ते येतात, जेजूच्या वाटेर ते समकतात आनी जेजूचें राज ते स्थापन करूंक, प्रगट करूंक, पासारूंक ते आदार जातात. अशें रितीन आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक, आमची वैयक्तीक जिणी बांदून हाडूंक, कुटुंबां जिणी बांदून हाडूंक, भुरग्यांक बाळांक भावार्थान बांदून हाड यशस्वी जिवीत करूंक हें घडीत शिसांचें घडीत आनी जेजून तांकां कशें तरबेत दितलें, कशें सांगलें, धैर्यान भरलें, बें पयस करून आमचें कुटुंब धैर्यान भावार्थान बांदून हाडूंक सरस्वत देव जिवान जेजू आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान भरून दी. आमेन.